तुला बा काळजाची सुच्छा जा तू आमचो मोग, 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 तुला बा काळजाची सुच्छा तुला बा काळजाची सुच्छा तुला बा काळजाची सुच्छा तुला बा काळजाची सुच्छा कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या कर म्हजे कालिस्तुच्या काळजा सारखे जाव तू आमचो मोग 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 जाव तू आमचे तारण बल्या आणि नेंटुवायच्या काळजाची सुच्छा तुला बा 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 काळजाची सुच्छा कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या कर म्हजे कालिस्तुच्या काळजा सारखे जा तू आमचो मोग 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 जाव तू आमचे तारण बल्या आणि नेंटुवायच्या काळजाची सुच्छा तुला बा 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 काळजाची सुच्छा कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या पवित्र कालचाची सुच्छा कतावीन कालचा मरीच्या पवित्र कालचाची सुच्छा बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. गायन घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5.
भुरग्या भोवतीन सोंपल्या गायोन व्हरून येता विस्वास दवरून येता बाबा मुखार येता आत्म्यान सोतान बाबा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बाबा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां जेसू करपा दिवं. माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज दुसरें नवें आमी भेटयता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक तयारीचे. आमची इंतेसांवां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता आयज देवाक दिनवासून जुआंव सांतान फेर्नांडीस आनी फेलिसियाना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासतात. देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इतलोसो वेळ इसरावून जेजूच्या काळजाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू आमकां प्रार्थना करूंक शिकयता आनी हें प्रार्थना करता आसतना आमचे चुकलेल्यांक आमी बोगसूंक ह्या प्रार्थनांत तो मागूंक लायता. दुस्मानांक बोगसूंक आनी देवाचें बोगसणें आमकां घेवंक दर दिसाक आमकां गरज. तेन्नाच आमच्या जिवितांत शांती वसता. तेन्नाच आमच्या जिवितांत कुशालकाय आसता. हीच कुशालकाय आमकां सगळ्यांक मेळूं आनी अदीक आमचे चुकलेल्यांक आमी बोगसूंक सदांच तयार जावं हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पुदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांचांक वर मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प द्वैदाद देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतलें असोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नवसो. सगळ्या काळजांनी आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनवती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ डांपले आनी 3 फावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा? बोवरत्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातालांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंटनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटीवेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिली तुवें आयकल्ली आनी होरे पर्वतार कास्तीचें फर्मोण. सूत घेवंक तुवें राजांक मागलें
आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक माकून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटच्या आदींच तोंडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन होडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां परतून स्थापूंक निसणटणाच्या भोक्तितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताज्या गुणान बोल्लो. आख्या ताज्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणान पर्यंत ताजे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितान ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान ताज्यो कोरण्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताजे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताजे सोदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. ताजे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी सोभोवतीं ताज्या दुस्मानांक गिरासता. ताजीं जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेना वरवीं कोडटा. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. मुर्ती पुजा कोत्तात तीं सगळीं. आपल्या कुड्ड्या देवाची बोडाय सांगतात तीं. लोजेक सांपडटात, कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदां जेजून सांगलें, तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतल्या अशें तांकां आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. कोणेंच
तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी मागणें करूंक वेता तेन्ना घुस्पता. आमी म्हणटा कितें मागणें करचें फादर, कितें आज आमी प्रार्थना करचें म्हाका गमना. आनी जेजू आमकां एक स्टँडर्ड म्हणजे कशे तरेन आमी आमच्या सुर्गीच्या देवा लागीं आमचो बाप म्हणूंक आमकां तांक आसा आनी ताका कशे तरेन आमी प्रार्थना करचें तें आमकां शिकयता. आनी संवसारभर लोक हें प्रार्थना करता. वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रल प्रेयर ऑफ द वर्ल्ड. कित्याक तातूंत कसलेंच बाबा भयणीनो दुसऱ्या धर्माचे वो आपल्याच धर्माचे विशीं बोडां आयना. कित्याक सुर्गीचो देव सगल्यांचो बाप म्हूण जेजू ह्या प्रार्थनान शिकयता. आनी ह्या प्रार्थनान कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, मागता की एक काकलुतीवंत प्रार्थना, एक प्रार्थना जे आमी देवा सोशी आमी खालतिकायेन वचून ताका तो स्वर्गार आसत्या बापाक आमी म्हणूंक जाता, आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं आनी तुजी खोशी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. म्हणजे एके भाशेन वी आर इंडल्जिंग इन पेटिशन. जशें आमी मागता देवा लागीं आमकां स्वर्गार आसा ते भाशेन ह्याय संवसारांत तुजी खुशी जावं सदांच बापा आमकां तांक मेळूं. आनी उपरांत एक प्रार्थना करता जेजू, आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. म्हणजे दिसपटी जी आमी वावुरता तो गिरास आमकां फावो जावं. आनी हो आमकां कसो फावो जातलो ताचे विशीं जेजू आमकां एक प्रतिबंदीत म्हणजे आमी कंडिशन कशें घालून दवरता. आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस. जायते फावटी भाव भयणीनो देवा सवें भाग्योंत कासेन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, आमी काकलुतीवंत जाता देवा मुखार आनी म्हणटा सायबा आमकां बगोस आमी चुकल्या, आमची चूक जाली. जायते फावटी आमी आडगां केलें, आमी पातो केलें सायबा आमकां बगोस. आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हें प्रार्थना करूंक जायते फावटी आमी विसरता. कित्याक जो कोण म्हजें चुकता, जो कोण म्हजेर आड वेता, जो कोण म्हाका पिडापीड दिता ताका बगसूंक जायते फावटी म्हाका अवघड. म्हाका बगसणें घेवंक हांव तयार आसां, म्हाका बगोस म्हूण हांव जायते फावटी प्रार्थना करूंक बाबा भयणीनो आड्डून देवा लागीं मागता. पूण म्हज्या बाबाचेर जो म्हजें चुकता, जो म्हजेर आड वेता, जो म्हाका पिडापीड दिता ताका बगोस म्हूण मागूंक जायते फावटी आनी बोगसण्यो दिवंक जायते फावटी हांव फाटीं उरतां. हेंच जेजू आज आमकां प्रार्थनांत शिकयता. आमची पातकां तर बोगसुतली आमी अदीक उदार मनाची, अदीक काकलुतीवंत, अदीक आमी दोयाळ मोवाळ जेजूच्या काळजा सारकी दुसऱ्या सवें जावंक गरज. जेजून आपल्या जिवितान हेंच केलें. आपणाचेर जे कोण तिपी उडयताले, आपणाचेर कोण घाराणें घालताले, आपणाचेर कोण वायट करताले तांकां ताणें बक्षिलें. अशें न्हय की सगळीं पोरसां जेजूचेर आड आसली, न्हय. आसले की जेजू एक क्रिमीदोर अशें ताणें परगटलेलो, ताका लागून ताका कुर्सार मारूंक ताणें व्हेलो. आनी त्या कुर्सार हुमकळटना जेजून हें प्रार्थना, बापा तांकां बगोस ते नकळत कितें करता तें. काळजांतान हो आवडो जेजूचो आसलो की म्हज्या दुस्मानाक हांवें बोगसूंक जाय, हांवें एक देख जावंक जाय म्हज्याच पाटलावदारांक की हांवें चुकलेल्यांक बोगसणें पयलें दिवचें. उदाहरण आपल्या जिविता वरवीं ताणें दिलें. आनी बाबा भयणीनो जेजू आमकां तेंच म्हणटा, खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी तर त्यो बक्षिनात जाशात जाल्यार सुर्गीचो बापूय त्यो बक्षिचो ना. म्हणजे उदार, दोयाळ, मोवाळ पयलीं आमी आमचे चुकतात तांकां जावंक तोच देव आमकां आपयता.
जेजूच्या काळजाची परब समोर मोग ह्या दिसांनी नवें आमी करता. जेजूचें काळीज दयाळ, जेजूचें काळीज मोवाळ. आमकां तेच भाशेन जावंक तो जेजू आपयता, मोवाळ उदीक जावंक. दुसरें सगळें दयाळाय आमी दाखोवंक, न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कुरण्यांनी. अवघड आमकां पूण करूंक भाव भयणो आमकां तांक आसा देखून तो जेजू आमकां परतून एकदां उगडास करता. उदीक ताच्या काळजा सारकें आमचें काळीज जावंक मागतना दयाळ मोवाळ कुरणी आमी करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. तशेंच मागुया संपलोलो आमचो पाद्री भाव आनंद किरीत भाशेन देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूंक. कसलीं ताची पातकां आसा जाल्यार देवान ताका भोगसूंक आनी ताका बेगीनूच आपल्या वैभवान देवान ताचे सवें दवरूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन सुद्दां आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडोवंक वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो स्वर्ग आनी संवसार पडल्याक तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे
तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनोशिवोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुजे बागेवन दवरून तांण सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां अंतरणी पडूं दिनाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरिक्ता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी कशे पळोवन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन तुझ्या हातात सोडला तुका मागता तितलेच कोण म्हूण मागता कितें खोशी तुजो उपकार मागता सगळ्याक कळया सगळेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला तुजीच खुशी सांगी म्हजे सोबे सोबेच मनशा सगळ्या रोचना सोबे इद्या सुखी दादोस कालीस मोचे तुजे लागीं आनी मागचे कितें बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला बापा म्हज्या मोगाला प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सगळे आमच्या एकवटाची कुणां ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या काळजा सारके दोयाळ मोवाळ जावं ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेवया R14 पेज नंबर 82 182 R14